हांव तुमकां एक सांगपाचें सोदतां की आयज चिंबलान आमच्या कितक्योच केसी कोरोनाच्यो जाल्ल्यो आसा. चडशे पॉझिटिव्ह लोक मेळ्ळ्यात. म्हणजे जवळ जवळ काल पासून 12 आसलेले, पूण आयज पेपर म्हणटा त्या प्रमाणे 17 जाले. ताका लागून आमकां मंडळ म्हणून आनी भारतीय जनता पार्टीचो स्टेट उपाध्यक्ष म्हणून म्हाका तुमकां कळोवपाची खूब अत्यंत गरज दिसली. आतां ती गरज कसली काय तुमी म्हणटाले, पण हांवूच सांगूंक सोदतां. आयज चिंबला शिरेन म्हणटा पळय थंयसर आयज इफेक्टेड लोक मेळ्ळे जे आमच्या काम करपाक आसताले आमच्या वास्कोच्यान तो कॅरियर म्हणून चिंबला जेन्ना येयलो तेन्ना ते फॅमिली कडेन दिले आनी थोड्याच लोक तेच्या कोण कॉन्टॅक्टान येयले तांकांय बी हो कोरोना जालो. आनी तो कोरोना जावन आयज 12, 17 अशे एक वांकडो वाडयत आहा. म्हणटकूच हांव आमच्या सगळ्या चिंबलच्या लोकांक सामके आमच्या रायबंदच्या पोतान ते सारके चिंचवाडो, मागीर आमच्या शिरेन, गोळेबाट, मागीर आमच्या गांवांत आनी मेन इंदिरानगर ह्या लोकांक हांवें सांगलां आनी ते सगळे एग्री जाल्ले आसा फुल्ली लॉकडावन जावपाक. आनी ह्या लोकांनी म्हणजे हे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आनी आमच्या सगळ्या चिंबलच्या लोकांक हांव आव्हान करूंक सोदतां तेंच्यांनी कोणाकूच रावचें न्हू की सरकार आमचे लॉकडावन करतलो आनी कोण लॉकडावन करतलो. हेचेर कोणाकूच रावूं नासतना स्वताच तेंच्यांनी आपणाक भितर दवरून म्हळ्यार होम क्वॉरंटायन म्हणटात, होम क्वॉरंटायन म्हणच्या परस तेंच्यांनी सगळ्यांनी सेफ आपणाक बाबा रोग लागचो न्हू पूण तेंच्यांनी काळजी घेवपाक जाय आनी तेंच्यांनी स्वता ठरोवपाक जाय की आमी लॉकडावन जावन रावले म्हणून. सगळ्यांत पयलो हो रोग जेन्ना चायना वुहान म्हणटा शहरान जाल्लो तेन्ना आमी देवा कडेन सदां एक मागताले की बाबा हो रोग आमच्या देशान केन्ना येवचो न्ही, आमच्या गांवांत केन्ना राज्यान केन्ना येवचो न्ही, आमच्या गांवांत केन्नाच येवचो न्ही आनी आमच्या घरांत केन्ना येवचोच न्ही म्हणून. पण कालांतरान हो आमच्या देशानूय पावलो, जो नाशिल्लो आमच्या राज्यानूय बी हो कोरोना व्हायरस पावलो आनी आतां तर आमच्या गांवांनूय आयलो आनी आमच्या दाराच्या भायर येवन उबो रावला. तो केन्ना घरान येवन सांगूं येना. हें आमकां आज पयलीं सगळ्यांक मान्य करपाची गरज आसा. पयलीं आमकां कोरोना व्हायरस म्हणटा तें कितें आनी ताच्या बद्दल ती म्हायती लोकांक सगळी बरी नाशिल्ली. पण आतां हळूहळू करून आमकां त्या बद्दलची म्हायती कळ्ळी कितें कोरोना व्हायरस म्हणटा तें एक्झॅक्टली कितें म्हणून. पयलीं दिसतालें आमकां कोरोना व्हायरस वतलो म्हणून. पूण आतां जशें आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदीन जशें आमकां सांगिल्लें आसा की हो व्हायरस हांगा रावपाक आयला, हो व्हायरस हांगा उरतलो. जो पर्यंत ताका वॅक्सीन सांपडना, जो पर्यंत वॅक्सीन ताचेर मेळना तो पर्यंत हमें इस व्हायरस के साथ जिना होगा जशें आमकां आमच्या प्रधानमंत्र्यान म्हणलां तशें आमकां ह्या व्हायरसा भितर रावपाक जाय. व्हायरसा बरोबरच दीस काडपाक जाय. जेन्ना व्हायरसा बरोबर जे वॅक्सीन येतलें तेन्नाच व्हायरस वतलो हें आमी पयलीं जाणा जावंक जाय. सो आतां हें एक आमकां युद्ध कशें आमच्या समोर उबें आसा आनी आमच्या गांवांत हें युद्ध आतां आयिल्लें आसा. आमच्या चिंबला हातून हे व्हायरस पावल्लो आसा. हें युद्ध आतां आमी झगडटाले जाल्यार हे हातून लॉकडावन हे करपाकूच जाय. लॉकडावन जावपाक जाय, दुकानां म्हणजे सामान चलोवपाक जाय. पूण लॉकडावन हें अल्टिमेट सोल्युशन न्ही, हें टेम्पररी सोल्युशन. अल्टिमेट सोल्युशन हाका समज कितें आसत मातसो ह्या व्हायरसा बद्दल कोवीड-19 बद्दल जाल्यार तें आमचे कडेन आसा. तें युद्ध आमी झगडपाक जाय. म्हाका दिसता जे आमकां काही गायडलायन्स आमच्या सरकारान किंवा आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां घाल्ले आसा, जे आमी फेस मास्क यूज करप किंवा परत हात धुवप किंवा नरेंद्र मोदीन जशें म्हणलें आसा 2 गज की दुरी म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग दवरप, कळ्ळें. ह्यो ज्यो गोश्टी आसा ह्यो आमी पाळपाक जाय आनी आमीच स्वता ह्या युद्धा कडेन कोरोना व्हायरसा कडेन युद्ध आमी झगडपाची गरज आसा. आमी स्वता जी आमची काळजी जी आमी घेवपाक जाय, जी आमकां घे म्हणून सांगल्या ही एकदम इम्पॉर्टंट आहा. जो पर्यंत आमी स्वता जर तयार जावचो ना, आमी स्वता जेन्ना आमी आमची काळजी घेना तो पर्यंत आमकां भंय आहा की आमच्या दारान आयलो हो कोरोना केन्ना काय घरान भितर सरत हें आमकां सांगूंक शकना. सो म्हजें आव्हान आसा सगळ्या आमच्या मेर्शेकार, कालापरकार तशेंच चिंबलकार तशेंच गोंयच्या लोकां कडेन की आमी हे सोशल डिस्टन्सिंग फेस मास्क बी जे आसा जे आमकां गायडलायन्स घाल्या ह्या गायडलायन्सीचो आमी बऱ्या भशेन वापर करपाक, ह्या गायडलायन्सचें आमी पालन करपाचें आनी म्हाका दिसता आमी ह्या कोरोना व्हायरसाचो पयस रावपाची गरज आसा आनी आमी स्वता हे पयलीं करपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट हांव आमच्या सगळ्या सांताक्रूज मतदारसंघातल्या लोकां कडेन हांव एक आनीक अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की कोणाकूय समज खंय अशें खबर आहा की बाबा कोणाची हिस्ट्री ही वास्कोच्यान ट्रॅव्हल हिस्ट्री समज आसा अशें समज कोणाक दिसता
जाल्यार तांच्यांनी आमकां इमिजिएटली कळीत करचें. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की तांकां तुमी कळीत करचें कोणा कडेन वळखता आनी तांची कोणाची ट्रॅव्हल हिस्ट्री समज आसा वास्कोच्यान जाल्यार ती इमिजिएटली आमकां सांगची अशें हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगूंक सोदतां.